आमकां भितर पडल्या उपकारता पण आमी वगीर रावचे ना कित्याक हो सरावंडींग जितके आमचे गांव आहा पळय तेंचेर इफेक्ट जाल्लो आहा हे मोपा एअरपोर्टाचो आणि मोपा एअरपोर्टाचे सगळी सिवरेज हे ते सगळे उदक पावसाचे बाकी सगळे कितें ते आमी खावपाचे आणि जड येवन भायले तुमकां पडटा हे आमी आतां नेट केल्लो न्हू तो असोच नेट दवरया आमी जो आतां नेट केला पळय तो कसोच सोडपाचो ना कळ्ळें मरे उडयतात भितर उडया एकट्याक कोणाक धरलो न्हू सगळे या जेल भरो आंदोलन करया हे पुलिसांक पळय पुलीस सगळे आमच्या लोकलच आहा ते अंडरस्टँडिंग आहा पण जर आमच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न येता पळय थंय आमी कोणाकच वगीर रावचे ना कित्याक आमकां ना तो स्टेशन पोचना ना आनी कोण आमची जमनी घेतली आमकां आपूण मोबायल मेळांक ना त्या भायर तुमी मनमानी करतले जाल्यार ते आमी खबर घेवचे ना आतां आमकां सीएमान सांगपाचें हांगा येवन किंवा थंय बाबा हे तुमचे एटीचे जाले एटी म्हणून आणि हो तुमचो रस्तो चालू उरतलो म्हणून तेणी पयलीं थंयच्यान अनाउन्स करपाचें मागीर आमी तेजे कडेन मेळपाचें कितें ना तें थारायतले सारकें मरे आमकां फाटल्या एका मिनिट्स मिटींग घेतली तेन्ना एग्रीमेंट बी कांय दिवंक ना आमकां फक्त ते चुट्ट्याचे स्वरूप म्हणटा ते दाखयता ते तेंच्यानी फक्त आमच्या म्हणटा तशी आमचे लोकल म्हणटा ती म्हण आहा तोंडाक पानां पुसली ते टायपूच केले आहा तेंच्यांनी आमची येदी व्हडली सीएमाक मिटींग घेतली असेंब्लीन तेन्ना सरळ सांगलेले तुमकां कॉन्फिडन्स घेवच्या आदी कांयच करचे ना म्हणून सीएम जर आपल्या उतराक बदलता किंवा सीएमाचे जर जीएमआर आयकता तुम्ही पुलिसांक सायटी करा जीएमआर आमी पळयता तुम्ही पुलिसांक प्रत्येक फावटी फुडें हो आमचो शिवरेज ग्रुप ही मोठेपणा मारले रे पण शिवरेज ग्रुप जर हच्यान मोपासून हल्लो न्हू हेंका बरें कुत्र्यांक कशें भायर काडटले ते आमी आमचें अस्तित्व आहा आमचे थंय 4 गांवांसून आमी जे सगळे फुडें सरून कितें करता पळय तेका प्रत्येक फावटी पुलीस फुडें घालता सीएम किंवा जावं तो हो जीएमआर कंपनी अरे म्हाका सांग जीएमआराक राखपाक इतके पुलीस कित्याक जाय अरे हय आमच्या मोपा उबिया त्या हेडी चोरी जाता मर्डर जाता गिन जाडे तेन्ना पुलिसांची खंय आसता पुलीस आनी हेंका इतकें कितें प्रोटेक्शन आमी चोर आमी आमच्या पोटाक लागून झगडटा थंय आमी सूर्य राखून कस्टमराक व्हरना थंय जे कस्टमर एग्री जाता तेंकाच येवन व्हरता आनी आमकां कितें पुलीस हे इतके पुलीस कित्याक म्हणून जाय आनी मर्डर जाता तेका सोदपाक आमचे भुरगे फाटले हेका पावलेले सगळ्यांक खबर आसतली आमच्या ग्रुपांतल्या शिवरेज ग्रुपांतल्या भुरग्याक एका हे यूपी बिहारच्या मनशांनी मर्डर करून उडयलो थंय कापून उडयलो कान कापलेलो तेका सोदपाक सुद्दां आमचे शिवरेजचे भुरगे आसले आणि हे आमकां पुलीस कित्याक म्हणून आतां पुलीस येयला पळय हांगा कोणाक राखपाक येयला जीएमआर सीओ खंय तरी न्हिदला खंय तरी म्हाका खबर ना स्टेशन खंय न्हिदला तो पण हे पुलीस कोणाक राखपाक येयला आतां आमी भितर मर्डर करपाक वयतले म्हणजे आमी आमच्या हक्काक लागून वयतले तेन्ना जर तुमकां दिसता आमी आमच्या हक्काक झगडपाचें जाल्यार घाला सगळ्यांक भितर पुलिशेन लेटरां केल्ली तर आज जीएमआराची दादागिरी कितली जाल्या ती हांव तुमकां तेजें वाचून दाखयता एक लेटराक तेणी आमकां रिस्पॉन्स केला पळय तें तुमकां वाचून दाखयता एका युनियनाक गेला तेणी आनी तेणी बरयला सब्जेक्ट कार पार्किंग चार्जीस रेफरन्स लेटर डेटेड 9th ऑगस्ट आनी हेचेर कितें म्हणटा जाणा तो वी आर इन रिसीप्ट ऑफ युअर लेटर रिफर टू अबव अँड हॅव नोटेड द कंटेंट्स देअर इन however as we have no legal binding contract with your association we have no obligation to respond to your queries. You may take up your grievances, if any, with appropriate departments of government of Goa as you may deem it fit. आणि फुडें तेजी धमकी आयका तुमी सगळे लोक धमकी आय तेजे फुडें गोईंग फॉरवर्ड वी कॉल अपॉन यू टू दॅट इज फ्रॉम एंगेजिंग सच कॉरस्पॉन्डन्स इन फ्युचर म्हटल्यार गोंयांत रावन आमकां धमक्यो घालता की तुमी आनी आमचे कडेन हांगा केन्ना येवं नाका म्हणून कित्याक आमचे कडेन तेंचें बायंडींग ना हय अरे बाबानो तुमकां जमीन दिल्या ती आमी गोंयकारांनी दिल्या आमकां फर्स्ट स्टेटमेंट आसलो जेन्ना पळय हांगा एज्युकेशन चलता तेन्ना जर सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार ते एअरपोर्ट बांदूं नाका सांगलेलो आमी सांगलेलो मरे तुमी आमकां हेंचे कडेन तुमी घाणांक कित्याक केलो रे एअरपोर्ट गोंयचो एअरपोर्ट हेंचे कडेन जीएमआरा कडेन घाणांक कित्याक दिलो म्हाजें म्हणणें तें आसा अरे आमचे कडेन जर पयशे ना जाल्यार आमी गाडी घेवंक वचना जेन्ना पयशे आमचे कडेन आसतले तेन्नाच गाडी घेवंक वयता नाल्यार बँकेचो लोन काडटा आमी आतां आमची इतली लाखाची जमीन तुका कोवडी सामके 20 रुपया 30 रुपयान जमीन घेतल्या आनी आमकां तूं 80 रुपया वयल्यान परत तूं 210 रुपया करता म्हळ्यार तूं हांगासरलो किंग ऑफ द रिंग हो जाला आनी आमकां सांगता तूं गव्हर्मेंटा कडेन वचून विचार म्हणून तूं सांग मरे गव्हर्मेंटाक हे लोक येता आपल्या दारान परत येता तांकां मातसो तूं पळय म्हणून
आम्ही हांगासर कोणाचेर झगडी करूंक येवना, आम्ही आमच्या न्याया खातीर झगडोंक गेल्ले आसा हांगासर. आता आनी एक आसा, ते जेन्ना पळय मिटींग जाली सीएमा कडेन तेन्ना ते शिव वॉरियर्साक एक तेणी मिनिट्स दिल्ले, तेणी मिनिट्स कितें आहले पळय, इमिजिएट रोल बॅक एक्सोरियंट चार्जीस म्हणून. ड्युरिंग दीस डिस्कशन चीफ मिनिस्टरान अश्योर केल्ले that recently increased parking charges would be rolled back and any future increases would be decided by committee consisting of Pernem MLA, सरपंच of 5 पंचायत, कासारवाने पंचायत, चांदेर आसापूर पंचायत, नागझर वारकंड पंचायत, उगे तोरसे पंचायत, विलेज पंचायत पोरसकडे, आमरे, खाजनेस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रॅफिक, मोपा एअरपोर्ट, एडीटी पेरनेम, सीईओ, जीएमआर and representative of Shiv Warriors United Brothers Association. आता पळय जेन्ना हे केलें पळय तेन्ना कोणाक आपयलें? कोणाकूच आपयना. सरकार कितें करता मरे, ग्रांटेड धरता, आमकां ग्रांटेड धरता. सगळे कामाक आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. हांव तुका कित्याक लागून आमकां रस्त्यार हाडटा ते? रस्त्यार येयल्या शिवाय कामां जायना, कोर्टाक गेल्या शिवाय कामां जायना. फाटीं आमी हांगासर जुंता उदान बोललेले, अरे आमकां परत परत रस्त्यार कित्याक हाडटात न्ही, बसा उलया. आज हो प्रश्न फक्त पार्किंगाचो ना, हेच्या फुडें आनी तुमकां जाय ते करूंक गावतलें, ते आमी जाय ते करूंक तुमकां आमकां दिवचे ना. कित्याक ते आमकांय सजमंगे, आमचें पोट आसा, आमकांय फॅमिली आसा. तुमी कोणाक ते इकलो तो न्हू, तो इकूं नाका आहलो तुमी. तुमचे कडेन पयशे नाल्यार आमकां सांगाले, आमी कंट्रिब्यूट करताले जाल्यार आमी चलयताले आहलो तो एअरपोर्ट. चलयतले आहले मरे आमी गोंयकार समर्थाक चलोवपाक एअरपोर्ट, केदोय व्हडलो आसूं. खातीर हांव सांगता सरकाराक, हांव रिक्वेस्ट करता, आतां एक रिक्वेस्ट करता, जी पळय आसा ती 80 रुपयांची रोल बॅक तुमी करची. तुमकां जर कितें डिस्कशन करूंक जाय जाल्यार त्या भुरग्यांक घेवन बसचें, डिस्कशन करचें, कितें तें फेर डिस्कशन करा. आतां एक हो पळय तुमी म्हणटा सदांच व्हायट पेपर आसूंक जाय तुमचे कडेन, हो व्हायट पेपर आनी ब्लॅक इंकान बरयल्ले आसा हेचेर. ह्या पेपराक तुमी मान दिना मरे, कितें म्हणपाचें तुमचें न्ही हें. सीएमाच्या ऑफिसान जेन्ना मिटींग जाल्ली पळय, सीएम ऑफिस पर्वरी, तेन्ना हे मिनिट्स आसले. ह्या मिनिट्सांक तुमी तिकली लायता आनी सोडटा, कितें म्हणपाचें आमी? आतां हेच्या फुडें ते हो तो टोल प्लाझा चालू करताले, तेजेर हांव एक 2 मिनटां उलयतां. मराठी जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सेंट्रलाचे, तेंचे कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, माननीय गडकरीजी, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की गोव्यामध्ये आपण केव्हाही आला होता, गोव्यामध्ये पूर्वी आला होता, याचं पण आपणच इनॉग्रेशन केलं होतं. पण इनॉग्रेशनच्या दरम्यान आपण मुंबईला पण पुण्याला पण भाषण केलं होतं. तेव्हा तुम्ही म्हटलं होतं की कुणी पण एक्सप्रेस हायवेला गाडी चालवतात तर 60 ते 70 किलोमीटर गाडी चालवल्याशिवाय कोणीही टोल नाही द्यायचा. नाही द्याय ना आपल्याला. तर या 7-8 किलोमीटरसाठी आम्ही टोल प्लाझाचे पैसे भरवायचे का? आम्ही सावंतवाडीवरनं काणकोण क्रॉस करतो, कुठं पण टोल प्लाझा नाही आहे. कशासाठी? हा तुम्ही ब्रिज जो बांधलाय ना, तो आपल्यासाठी बांधलाय. कोणी त्याच्यावर जातात त्याचे पैसे की आम्हाला नाही, पण हा रस्ता आम्हाला उघडा पाहिजे आणि तो पण रस्ता आम्हाला उघडा पाहिजे. कारण ते 60 किलोमीटर कव्हर होत नाही, फक्त 7 किलोमीटर होतात. 7. आम्ही गुगल सर्च केलं तर 60 किलोमीटर होतात. 60 किलोमीटर आपण कव्हर केलं तरच आपण तिथं टोल प्लाझाचे पैसे भरायचे. पण ह्यासाठी आम्ही कशाला पैसे भरवायचे? त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करतोय की हा टोल प्लाझा चालू करू नका. रिक्वेस्ट करतोय आपल्याला, हात जोडून रिक्वेस्ट करतोय की हा जो टोल प्लाझा आहे तो चालू करू नका. ते गाड्या येतात तसे जाऊ द्या आणि जो पार्किंग आहे तो इमिजिएट रोल बॅक व्हायलाच पाहिजे. थँक्यू व्हेरी मच. वो बोलो, आपके हाथ में क्या है वो बोलो. यही तो सीओ को बुलाओ ना, नहीं तो जो ओनर है ना जियो मन को उसको हम लोग भीख मांगे और 90% आउटसाइडर को मांगे. कैसे क्या बताइए?
पैदा हुए अगर जमीन आपको दी है तभी आप अंदर बना रहे हैं, आपको अपने ठिकाने पे। अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट को दे दो आपको। बोलो आप बोलो, आपको नहीं होता है ना, हमारा एडवांटेज अंडर एस्टिमेट हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। मरना है हम लोग मारेंगे, नहीं मारेंगे। आप बोलो, आप क्या कितने बोलो, तो हमारे सामने क्यों को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ उससे। अरे काम करो, आपके पास पावर है डिसीजन लेने का, ऑथोरिटी आम्ही ते GMRचो जो कोण आयिल्लो ताजे कडेन 1 पॉइंट डिमांड घाल्लो की तूं आमकां अश्युरन्स दी की जे तुवें डिसिजन घेतला वाडोवपाचें, तुमकां पार्किंगाचे सगळे जे 3 डिमांड्स आसात हे तूं रोल बॅक करता आनी ते ऑन होल्ड दवरता। हे जर तुवें डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी वतात ना, तो भितर गेलो तो मनीस भायर येवंक ना। हें एक जालें। दुसरे सायडीन मुखेलमंत्र्यान म्हाका फोन केल्लो, हांवें ताका सांगलां इतलें की तुवें तुजे सरकारान डिसिजन जे घेतलां तेच इम्प्लिमेंट करपाक मागता आमी नवो डिमांड कसलोच घालना। तुजें GMR आयकना म्हणल्यार तुजो अर्थ ना अशें जाता। आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याचो अपमान जावप गोंयांत हें गोंयकारांक इन्सल्ट, गोंयकारांचो अपमान जाता। सो आमी आतां मुखेलमंत्र्या कडेन डिमांड अशें करतात की तुजे फुडें जें कितें डिसिजन जाल्लें ताजें तुवें ऑनर करचें, म्हणल्यार ताजेर नेगार वचचें न्ही, उतर फाटीं घेवचें न्ही, कोणें घेवचें न्ही, GMRन घेवचें न्ही, हें तूं इम्प्लिमेंट कर। डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशनाक आपोवन आनी कोण ते उरिल्ले जे कोण आमदार बिमदार कोण आहा ते तांगेले जी कमिटी तुमची आशिल्ली तांकां आदी तुमकां बरोबर घेवन हें तुमी डिसायड करा। आतां हें आमी हांवें उलोवन आनी हे टीव्हीन सांगून मुखेलमंत्री रिस्पॉन्ड जावचो ना, ताजे मनान वचचें पडटलें। आमी वतले जाल्यार तुमचे 10 जाण, हांव मनोज परब आनी जे कोण तुमचे मेन आहा तो डेप्युटी सरपंच हांगा सगळे आमी ताजे म्हऱ्यान या। ते म्हणसर तुमी हांगाच रावा। आयक हो मामलेदार, हो सरकाराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, हाका आमी सांगिल्लें आहा कोणाकूच हात लागचो ना, बायलांक जेवण बिवण आमी हाडपाचें केलां, सगळीं तुमी सुशेगाद हांगा रावा। तुमकां जर कोणाकूय हात लागलो वो कितें केलें जाल्यार आमी गांवांत भोंवून आमी पेडणे पॅरलायज करतले, हे आमी करतले। हे आमी सगळ्यांनी शांतता ते म्हणसर राखूंक जाय। आमी पणजे वचून यो म्हणसर तरी सारकें शांत रावूंक जाय। आमचें उतर फेल जावपाक जायना।
शांत राहा कित्याक आमी थंय फोटींग जावंक जायना. जे भशेन मुखेलमंत्र्याक तांणी फोटींग केला तसो तुमी आमकां फोटींग करूंक जायना. बरोबर. सो हे तुमकां सारखें दिसता हो ना. सो आमी आतां तुमचे कोण ते मेन लोक तुमी काडा आमी तांकां घेवन मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यान वतात. वाट तरी सोडा हांगा हांगा